हांव तुका उबो कोत्तलो. ह्या भाशेन सर्वेस्परान आमकां बासावणी दिल्या ती आमी आतां पळोवया. लेवीशास्त्राचें पुस्तक 26 आनीक 13. सर्वेस्पर म्हणटा, हांव तो सर्वेस्पर जो तुका इजिप्टाच्या देशांतल्यान तुमकां भायर काडला, तुमी तांचे गुलाम उरोंक उपकारना म्हणून. हांवें तुमकां दामून दवरता तें जूं मोडून उडयलां. तुमकां हांव नीट उबें कोत्ता चलयता. हांव तुमकां बरे भाशेन चलयतलों. सर्वेस्पर म्हणटा, हांव तुका नीट उबो कोत्तलो आनी तुमकां चलयतलो. पूण बागान उरता पळय तशी न्हू, तुमी नीट उबी आसतली आनी हांव तुमकां चलयतलो. हांव तुमकां चलयतलो. खंय वचोंक जाय पळय थंय तुमकां हांव दाखयतलो. बोल धरून चलता तशें तुमकां हांव कोत्तलो. भियोन चलता तशें हांव कोत्चो ना. भियोन धांवतात पळय तसलें न्हय. तुमी म्हजें उतरां आयकात. हांव तुमकां उबो दवरतलो तुमच्या दुस्माना मुखार. हांव तुमकां उबो दवरतलो. हांव तुमकां चलयतलो. ही सर्वेस्पाची बासावणी. वो हांगासर शेणलोलो, तो सारकोच भियेलोलो, गाबरतालो आनी कापतालो, पूण ताका उबो केलो. कोणाक उबो केलो? सर्वेस्पराच्या मना प्रमाणे चलता पळय तांकां उबे केले. सर्वेस्पराच्या विरुद्ध पळय आसलो पळय तो भियेलो, कांपूंक लागलो आनी गाबरलो. सर्वेस्पर म्हणटा, जोरी तर हांव सांगता तें तुमी आयकतलें आनी हांव सांगता पळय त्याच भाशेन तुमी जियेतलीं. खंयचो दुस्मान तुमच्या मुखार उबो उरचो ना. दुस्मानांक तुमच्या मुखार लावन काडून उडयतलो. आयज म्हजी उतरां आयकता ती भावा आनी म्हजे भयणी, तुमी कोणाक तर भियेतात काय? दुस्मानांक तुमी भियेता काय? तो केन्ना कितें करीत, केन्ना तो कितें करीत म्हणून ह्या भाशेन तुमी भियेता काय? अशें तूं भियेताय जाल्यार तुज्या भितरी तुवें कितें तरी चूक केलाय. शाऊल तो गोलियाताक भिलो. तो कित्याक भिलो पळय तुमी जाणा. कित्याक ताणें कसली तरी चूक केल्या. पोतून तुमकां उगडास दिता. कोण तांचे पाटीक नासतना पासून खोटे मनीस पळोवन वेता. तुजे भितर पातोक आसा जाल्यार, तुजे भितर तर पातोक आसो जाल्यार तूं गाबोत्ताय आनी तूं भियातीन जिताय. जोरी तूं पवित्रपणान जेता जाल्यार तुका तिका भितरल्यान हिम्मत मेळटा. चूक केल्या पळय तो साऊल सारको भियेलो, कांपतालो, पूण तो सारको चलतालो पळय तो दावीद म्हणटा तो. दाऊद पळय तो भियेनासतना पळय तो दुस्मानाचो मुखामोल करता आनी तो अशें म्हणटा, तूं पळय सुन्नत नासलो पळय फिरिस्कार, कोण तो सर्वेस्पराक अशें म्हणटाय. हें झूज सर्वेस्पराचें. गोलियाताक म्हणटा पळय, तूं डाल आनी बालो घेवन म्हज्या मुखार हांगा येताय, पूण हांव सर्वेस्पराच्या नांवान, सोरपदवेदार सर्वेस्पराच्या नांवान येता. हें झूज जावन आसा सर्वेस्पराचें. पळयात ताजे भितर कितली हिम्मत आसली. हें बोल ताजे भितर खुंयतान आयली. पवित्र पुस्तक म्हणटा, दाविदा सांगाता सर्वेस्पर आसलो. सर्वेस्पर कोणा सांगाता आसता? जो सर्वेस्पराचे वाटेन चलता तांचे सांगाता. आयज सर्वेस्पर तुज्या सांगाता आसा काय? जोरी तुमी सर्वेस्परा सांगाता जिवी सारी जाल्यार तुका खंयच्या दुस्मानाची भिरांत घडपाची गरज ना. कोणाच्यानूच तुका शेणोवंक जावचो ना. 26 तुमकां हांवें सांगलोलें. हांगा आमी अशें पळयलें, साऊल कित्याक भियेल्लो? ताजें कारण तो सर्वेस्पराचे विरुद्ध जिवी जियेतालो. दावीद इतलें बोल घेवन दुस्मानाचो सामना करतालो ताजें कारण दाविदा सांगाता सर्वेस्पर आसलो. जोरी तुमी सर्वेस्परा सांगाता आसतले आनी ताजे इच्छे प्रमाणे जे जाल्यार तुमकां आनीक बेसांवां तुमकां मेळटलीं. वड 11 आनी 12. हांव तुमचे सांगाता सदां काळ आसतलों. हांव तुमचे सोडशिलो कोडचोचो ना. हांव तुमचे सांगाता सदां आसतलो. हांव तुमचो देव जातलों आनी तुमी म्हजी पोरजां जातलीं. हांव म्हजें हाजीरपण तुजे सांगाता आसतलें आनी हांव तुमकां कधी सोडचो ना आनी केन्नाच कोडचोचो ना. हांव तुमच्या सांगाताच आसतलो. हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरजां जातलीं. ही बासावणी. इश्टानो, जोरी आमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जियेत जाल्यार तो आमच्या सांगाता आसतलो. तो आमच्या सांगाता चलतलो. ताजो सांगात आमच्या सांगाता आसतलो. तो आमचे वाटेन रावन झुजतलो. आमकां नीट वाटेन तो चलयतलो. आमचे वाटेन रावन दुस्मानांक तो भायर काडटलो. आमचे सोर भोंवतणी पळय आसा तें सगळे प्रॉब्लेम तो पयस कोत्तलो आनी आमचे विरुद्ध जे कोण उठटा पळय तांकां तो सोकला उडयतलो. आनी आमचे सोर भोंवतणी कितले कसली परिस्थिती आसा
ताका शांत करूंक जाता आनी तो म्हणटा जें हांव सांगता तें तूं आयकोत जाल्यार म्हजे इच्छे प्रमाणे तुवें जिवीत जियेत जाल्यार तर हांव तुजे सांगाता आसतलो. हांव तुमचे मदें आसतलो, तुमचे सांगाता आसतलो. तुज्या वावरां आसतलो, तुमच्या शिरविशीन हांव आसतलो. तुमच्या बिझनसान हांव तुमचे सांगाता आसतलो. तुमचे दर एक वावराचेर हांव बेसांव घालतलो. हाजेकीन व्हडतें आमकां आनी कितें जाय तुमी सांगात? ह्या बासावणे भायर आनीक आमकां कितें जायें? त्या दिसा पळय तो तरणाटो दावीद तो व्हडतो पळय झुजारी पळय तो ताजे लागीं झगडोंक भायर सरलो. गोलियता लागीं झुजपाक ताका इतलें हिम्मत खंयच्यान मेवली? कित्याक सर्वेस्पर ताच्या सांगाता आसलो. तूं बालो आनी ढाल घेवन येताय पूण सोर पदवेर सर्वेस्पराच्या नांवान हांव तुज्या विरुद्ध येता. हांव जाणां तो म्हज्या सांगाता आसा. हें झूज म्हजें न्हू पूण सर्वेस्पराचें. तो झुजतलो. तो कदींच शेणोंक ना पूण तूं शेणलाय आनी तूं येताय. तूं हांगासर येताय पळय तो तूं शेणटलोय. दर एक झुजान सर्वेस्पराची जय जाता. इतलें बळ दाविदा भितर खंयच्यान आयली? तो प्रमाणीक आसलो. तो एक तरणाटो पूण कुडीच्या वंदोणेन तो नासलो. तो एक तरणाटो आसलो. कुडीच्या वंदोणेन पडोन थिंगा पातकान तसलो तो पडोंक नासलोलो. तो एक तरणाटो आसलो. पूण तो पवित्रपणाचें जिवीत थिंगा सोर सारतालो. म्हजे तरणाटे भावा भयणानो, तुमचें जिवीत पवित्र दवरात. तुमचो कॅरेक्टर तो तुमी सांबाळ करात. तोंडणे पिरायेन तुमचें तें पवित्रपण सांबाळून दवरात तुमी. दाविदी एक तरणाटो आसलो. ताणें बरे भाशेन आपल्याचें जिवीत सारलें. प्रमाणीकपणान तो जियेलो सर्वेस्परान. दाविदाक पळोवन म्हणलें तो म्हज्या मनान फाटल्यान चलता तसलो. अशें म्हणोन आपली गोवाय दिली. दाविदाचेर विश्वास ठेवलो. पूण सर्वेस्परान साऊलाचेर विश्वास दवरूंक ना. ताजेर बरो वसो दवरूंक ना. कित्याक ताणें ताज्या सांगाता विश्वासघात केला. म्हाका ताजे भितर आनंद ना पूण दाविदाच्या जिवितान हांव आनंद घेता. अशें कित्याक पळय जेन्ना ताका पळय शेळयो दिल्यो आनी ताका त्यो थिंगा भायर व्हरूंक लायल्यो, आपल्याची जिविताची पर्वा करून तांची सांबाळ केलो. वांशेल येयली थंयसर आनी शेळयांचेर आक्रमण केलो. तेन्ना दावीद थिंगा उगी रावना त्या वांशेलाच्या मुखार वयता आनी ताका पिजून उडयता. तो आपली जबाबदारी आसा पळय ती पुरी करतालो. त्या उपरांत थिंगा एक शिंव आयलो. ताच्या शेळयांक खावच्याक दावीद ताच्या मुखार गेलो आनी ताकाय ताणें पिजून उडयलो. हें सगळें सर्वेस्परान पळयलां. हें सगळें विश्वासपणाचें. ताच्या पायन पेजें ताका काम दिलें तो सारकें जबाबदारीन करतालो. एक बोकडी गेली जाल्यार कितें जातलें? एक शेळी गेली जाल्यार कितें जातलें? डॅडी आयज एक वांशेल येयलें आनी एक शिंव येयलो आनी 2 जाणांक तो घेवन गेलो. आनी ह्या भाशेन जरी तर तो आपल्या बापायक सांगत जाल्यार ताचो बापूय ताका कितें म्हणपाचो? तो ताका कांयच म्हणचो नासलो. तो शेळयांक सोडून वचनासलो. जें काम ताका दिल्लें पळय तो बरे इमानदारीन करतालो. मिनोतीन तो करतालो. विश्वास योग्यता आसलोलो. दावीद सर्वेस्पराच्या नोदरे मुखार सारको विश्वासी मनीस आसलो. ताचेर विश्वास करूंक जाता. आनी त्या पासत दाविदाक पोरजेच्या लोकांचे ताजेर राज करपाक ताका दिलें. साऊल जाल्यार ताणें विश्वासीपण दाखोवंक ना. त्या पासत ताजें राज काडून उडयलें. पूण हांगासर दाविदान विश्वासपण दाखयलें म्हणून ताका राज दिलें. एक दीस एक भाव म्हज्याशी आयलो आनी ताणें अशें म्हटलें, बावा, सर्वेस्परांत हांव येयला 7 वर्सां जालीं. बरें आसा. जाल्यार कितें जालें? सर्वेस्परान म्हज्या पासत आजून पर्यंत कांयच करूंक ना. सर्वेस्परान म्हज्या पासत कांयच करूंक ना. तूं कितें म्हणूंक सोदताय? म्हज्या जिवितान कांयच बरें जावंक ना. म्हाका कांयच दिवंक ना. जें म्हाका जाय आसलें तें दिवंकूच ना. हांव जें आवडटा तें म्हाका तेणें दिवंकूच ना. हांव विश्वासान आसा. 7 वर्सां पर्यंत आतां विश्वास केला. सर्वेस्पर म्हाका कांयच दिवंक ना. म्हाका कांयच मेळोंक ना. आतां हांव अशें चिंता, सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवन कितें फायदो जालो? आतां हांवें कितें करचें सांगा? अशें तो विचारता. तर हांवें ताका विचारलें, खरेपणी तूं ताचेर विश्वास दवरता काय? वय, हांव ताचेर विश्वास दवरता. सैतानूय विश्वास दवरता. कितें?
शैतानांकी ही बरी खबर आसा. शैतानूय विश्वास दवरता आनी तोय कांपता. तो सर्वेस्पर म्हणून, तो चड पदवेदार म्हणून, तो आख्या संवसाराचेर राज चलयता म्हूण हे शैतानूय विश्वास दवरता आनी तो सारकोच भियेता. तुजे विश्वास दवरपाचें कितें व्हडलें? शैतानूय हे विश्वास दवरता. पूण तुका केन्ना बेसांव मेळटलें तुका खबर आहा? केन्ना तुजे मागण्याचें उतर येता तुका खबर आहा? केन्ना तुजे गरजे पुरो जातल्यो तुका जाणाय तूं? तुज्या सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवल्या उपरांत न्हय, पूण सर्वेस्पर तुजेर विश्वास केल्या उपरांत. फाटल्या 7 वर्सांनी सर्वेस्परान तुका कांयच दिवंक ना जाल्यार तुवें सर्वेस्पराचेर विश्वास दाखोवंक ना. ह्या पासत तुजे ताणें भरवसो ठेवंक ना. तुज्या उलोवपान थिंगा सोत ना, तुज्या वावराचेर थिंगा सोत ना, तूं काम करता थिंगासोर सोत ना. सगळें तुजें भक्तीपणूय फटकिरें. तुजे भितर विश्वासपण ना म्हणून सर्वेस्परान तुजेर बेसांव दिवंक ना. तुमकां सजमळी मेवली काय? आयज तुमच्या मागण्यांचें उतर तुमकां मेळ्ळो ना जाल्यार, तूं जें आवडटा पळय तुका तें तूं मेळना जाल्यार तूं सर्वेस्पराक बोगलाण घालिना काय? जरी तो सर्वेस्पर तुका तें दिना जाल्यार तुवेंनूच विश्वासपण थिंगा दाखोवंक नाय. आतां ताचें उदाहरण पळयात. दावीद सारको विश्वासान चल्लो त्या पासत सर्वेस्परान आख्खे इस्रायलाचें राज दाविदाक दिलें. ताणें म्हणलें तुजें बरोवंसो आसा, तूं ह्या देशाचो सांबाळ करतलोय. म्हाका तुजेर बरोवंसो आसा, म्हजे पोरचेचो तूं सांबाळ करतलोय. ज्या भाशेन तुवें शेळ्यांक राखलीं, त्या जानवरां कडल्यान तुवें तांची रक्षा केली पळय, ती तुका शेळी दिल्ली पळय, तुवें तांकां सांबाळून दवरली. तूं एक बरो गवळी. तुवें तुजी जबाबदारी बरी करून सांबाळली. त्या शेळ्यांक थिंगा तुवें एक सुरी सोडूंक नाय. त्या शेळ्यांक सोडून तुवें दुसऱ्या चेड्या चेडवा बरोबर फेवंक तूं वचोंक नाय. तुज्या बापायन जें तुका काम दिलें तें तुवें बरे भशेन केलें. तूं एक बरो गवळी जावन आसाय. आनी ह्या पासत हांव तुजेर भरवसो ठेवता. आनी ह्या पासत हांव तुका इस्रायलाचें राज तुका दिता. म्हज्या भावा भयणांनो, सर्वेस्परा प्रती तुमी विश्वासान चलात. सर्वेस्परा सांगातान विश्वासान जिवीत चलात. जायते फावटी आमी आमच्या इश्टांचेर भरवसो ठेवता. तीं येतात, गाडयेची चाबी मारतात आनी तुमी तांकां दितात की तुमी तेजेर भरवसो दवरता म्हूण. जरी तर ती तुजे लागीं सायकल मागीत, तुमीच ती सायकलूय दिता. वो तुमच्या शेजाऱ्यान पळय जो लोक आसा तुमचे लागीं मागता, खंयच्या आमकां लग्नाक वचूंक जाय आनी आमकां भांगराची चेन जाय, तुमी ताका दिता की तुमी तेजेर भरवसो ठेवता. वो कोणे गरजेक पळय 1 लाख मागो जाल्यार तुमी थिंचोर ते गरजेक तुमी तांकां दिता. जरी तर तुमी कोणाक कितें दिवंक सोदतात वो कोणाक तुमकां कितें दिवंक जाय, तुमी तांचेर तें भरोसो दवरून तुमी तांकां दितात. जरी खरेंच पळय तो लोक बरो आसा जाल्यार तुमी तांचेर भरोसो ठेवता. जीं फटी उलयतात पळय, जें उतर दितात आनीक पुरें करिनात पळय, तसल्या मनशांक तुमी, जी तुमकां फटयतात पळय तसलो लोक तुमचे लागीं येत जाल्यार कितें मागो जाल्यार तुमी तांकां दितलीं काय? ना, तुमी तांकां दिवचें ना, कित्याक तुमी तेजेर भरोसो दवरिनात. जरी सर्वेस्पर तुमकां कितें दिवंक सोदता, सुमीत तुमकां कितें दिवंक सोदता जाल्यार मातशें सोत्रान आयकात म्हज्या भावा भयणांनो. तेन्ना सर्वेस्परान तुजेरूय भरवसो ठेवंक जावो. असो भरवसो ठेवल्या उपरांत सर्वेस्परान तुका कितें दिवंक जाय पळय तें दितलो. एका टीव्ही चॅनलचो लोक म्हजो इंटरव्यू घेताले. इंटरव्यू घेता आसतना ताणें म्हाका प्रस्न केलो. हो तांचो प्रस्न: सर्वेस्परान तुका तुज्या इतल्या उण्यान संवसारांत आनी कितली व्हडली तुमकां ही सोबा दिल्या पळय, थिंगा लाखांनी लोक तुजे लागीं आसा. सर्वेस्परान तुका दिला जाल्यार तुका कशें हें दिसता? तूं सारकोच थिंगासर अजापलो काय? ह्या भाशेचो प्रस्न तेणी म्हाका विचारलो. चालते भाशेन जेन्ना लोक कॅल्वरी टेंपलाक पळयता आनी देवाचे सेवक आसा पळय ते सारकेच अजापतात आनी ते सारके चिंतूंक पडटात आनी अशें म्हणटा आमी 20, 30, 40, 50 वर्सांनी सेवा करता. आमचे सभेन थिंगा 10,000 पासून लोक ना, 20,000 पासून लोक ना. पूण आतां फकत 13च वर्सान थिंगासर इतले लाखांनी लोक तुजे लागीं आसा तें कशें जालें काय? आनी ताचे पिरायेर नजर मारी जाल्यार तो 50 वर्सांचो बाजून जावंक ना. 40 आनी 40 आनी 5 वर्सां आसता पळय ते ह्या असल्या मनशाचे मदें येदी व्हडली ती सोबा हें कशें घडोवन येता? अशें म्हणून जायते लोक अजाप जातात.
त्या पासा तो म्हाका विचारता तूं अजापलोय काय? सर्वेस्परान तुका येदी व्हडली सोबा दिल्या, सांग तूं हितून सारको अजापलाय काय? येदे व्हडले सोबेचो तूं पास्टर जालाय, तूं अजापलाय काय? आनी तांकां अशें हांवें जबाब दिलो, हांव केन्नाच अजापोंक ना. येदे व्हडले सोबेचो हांव पास्टर, येदी व्हडली सोबा म्हाका देवान चलोवंक दिल्या, हें पळोवन हांव अजाप जावंक ना. जाल्यार कितें तुका थिंगासर अजाप कोत्ता? तेन्ना हांवें तांकां अशें म्हटलें, एका तरणाट्याक सर्वेस्परान इतले लाखांचे मेंबराची सर्वेस्परान सोबा दिल्या. सर्वेस्परान हें दिल्या, म्हज्या हातान ती दिल्या. सर्वेस्परान कितें पळयलां की सगल्या लोकांक म्हज्या हातान दिल्या? सर्वेस्परान अशें म्हटलां की तुका हांव लाखांनी लोक तुका दिता, तुज्या हातान दिता. जेन्ना ह्या भाशेन सर्वेस्परान म्हजेर भरोसो दवरलो, जेन्ना ह्याचे विशीं पळय हांव तेन्ना चिंता पळय तेन्ना की हांव अजापतां. हांव नको कित्याक काय सर्वेस्परान म्हजेर भरोसो दवरलो? आतां तुमी चिंतात तूं भाव ओ भयण आनी तुमी वॉशरुमान वयता आनी तुमच्या सांगात तुजो पूत ओ तुजी धूव आसा, जाल्यार थिंगा कोण भाव ओ भयण आसा तुमी अशें म्हणटलें, म्हाज्या भुरग्याचेर मातशी नदर दवर, हांव वॉशरुमान वचोन रोखडें येता. तांचेर बोरवोसो ठेवल्या उपरांत तुमी थंयसर वेता. आनी तुका देरेपेंतूच भायर वचोंक जाय आनी तेन्ना तूं कितें करताय? तुज्या शेजाऱ्यांक कोणें भुरग्यांक दवरून अशें तुमी म्हणटात पळय, आतां मातशें भायर वचोंक जाय, मातशें ध्यान दवरा, ह्या भाशेन म्हणून तुमी भायर वयता. कित्याक तुमी तांकां सारकी वळखता आनी तांचेर तुमी बोरवोसो ठेवता. ना जाल्यार तुज्या पुताक तिका सोडून वयचो नाय, ना जाल्यार तुज्या धुवेक सोडून थिंगासर तूं वयचो नाय. स्वामी जेजू क्रिस्तान आपल्याचें रगत व्हांवयलें, आपल्या प्राणाचो ताणें बलिदान दिलो. सर्वेस्परान आपल्याच्या रक्ताचें बलिदान करून इतल्या लाखाच्या लोकांक म्हज्या असल्या एका सेवकाच्या हातान ताणें दवरल्या. सर्वेस्परान म्हजेर भरोसो ठेवून ही उरती सेवा दिल्या. तेन्ना हांवें तांकां अशें म्हटलें, म्हाका पळय कितें अजाप कोत्ता पळय तें म्हटल्यार हेंच जावन आसा. सर्वेस्परान म्हजेर बोरवोसो इतलो कित्याक दवरलो? कित्याक काय सर्वेस्परान म्हजेर इतलो बोरवोसो दवरलो? म्हज्या भावा भयणानो, खंयच्या मनशाचेर आमी जेन्ना बोरवोसो ठेवता तेन्नाच आमी ताका मोलादीक वस्त दिता. बोरवोसो ठेवता त्या प्रमाणे 10 रुपया दितले आनी बोरवोसो दवरल्यार 50,000 दितले आनी त्याच भाशेन बोरवोसो दवरल्यार आमी तांकां 1 लाख दितले आनी सुबेज बोरवोसो दवरल्यार आनीक सुबेज दितले. सर्वेस्पराचेर भरोसो दवरून तुजें जिवीत तूं जेत जाल्यार तुजी कसली गरज आसूं, सर्वेस्पर तुका तें भरपुरीन दितलो. हांव तुज्या सांगाता आसतलो, हांव तुमच्या मद्यान आसतलो, हांव तुमच्या सांगाता चलतलो, हांवच तुमकां सांबाळटलो, हांवच तुमकां नीट दवरतलो. दुस्मानाच्या मदयान हांव तुमकां चलयतलो. ही सर्वेस्पराची बासावणी. सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जे जाल्यार आमी फलादीक जातलीं. ताज्या इच्छे प्रमाणे आमी जे जाल्यार कोणाक भियेनासतना तसलीं आमी जातलीं. ताजे इच्छे प्रमाणे आमी जे जाल्यार आमी जोतीवंत आसतलीं. ताजे इच्छे प्रमाणे आमी जे जाल्यार सर्वेस्पर तुजे लागीं येतलो आनी थिंगासर तो कितें म्हणून थिंगा कोत्तलो? तुज्या सांगाता तो रावतलो. आनी जरी तो सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा, आमकां आनी कितें उणें आसा? सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसत जाल्यार आमकां आनी कितें जाय सांगात? म्हजी उतरां आयकतात पळय ती भावा आनी भयणानो, तरी तो तुज्या सांगाता तो आसचो आनी तुजेर ताणें भरोसो ठेवचो. सावलीचेर भरोसो दवरूंक ना, ताका ताणें सोडलो, पूण दाविदाचेर भरोसो ठेवलो आनी ताज्या सांगाता रावलो. सावलीचेर भरोसो दवरूंक ना, तें आसलें पळय तें घेतलें. दाविदाचेर भरोसो ठेवलो, जें तेजे लागीं नासलें पळय तें सगळें ताका दिलें. सर्वेस्पर तुजेर तर भरोसो घेवरिना जाल्यार तूं मातसो चोत्रायेन राव. जें तुजें आसा पळय तेंय सर्वेस्पर काडून वतलो. आयज तूं पश्चाताप करून सर्वेस्पराक अशें म्हूण, सोमिया हांव तुजे इच्छे प्रमाणे जियोंक पावना. तूं म्हजेर भरोसो ठेवता पळय तशें तूं हांव जियेना. म्हजीं उतरां पळय तीं सारकीं नान. हांव कोत्ता तें कामूय सारकें ना. म्हजें ओत्मीक जिवीतूय सारकें ना आनी पवित्रपण पासून सारकें ना. म्हाका बक्षणें दी बापा. तुज्या नदरेन म्हजेर भरोसो ठेवंक जायना पळय तसलो जाल्यार म्हजे लागीं कितें आसा पळय तें सगळें वतलोय. जरी हांव तुज्या नदरेन भरोसो दवरता तसलो आसा जाल्यार दाविदा भाशेन सगळें म्हाका फावो जातलें. हांव दाविदा भाशेन जावंक सोदता बापा.
साऊला भाशेन हांव जावचो ना, पूण दाविदा भाशेन एक विश्वासान चलता तसलो मनीस जावचो. एक बऱ्या मनशा भाशेन जातलो, एक प्रमाणीक मनशा भाशेन हांव जियेतलो. म्हजेर विश्वास दवरूंक जायना पळय तसलो मनीस आसोनूय हांव तुजेर विश्वास दवरतलो आनी बरें आसा तें कितें म्हाका मेळोंक जाय म्हणून तूं म्हाका आदार कोर. ह्या भाशेन तूं मागणें कोर. आतां आमी मागणें करुया. सगलीं म्हजे सांगाता मागणें कोर. मागणें करुया. परत्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा, खरेंचपणी आमी फलादीक जातलीं. आमी भियेनासतना जिवीत जियेतलीं. दुश्मनाचेर आमी जैत वतलीं. आमी सर्वेस्पराच्या सांगातान आमकां बेसांव मेवतलें. आमी भियेनासतना उबीं आसतलीं. असलें जिवीत जाय म्हणून आमी मागणें कोत्ता बापा. चुकीन पासून आमकां वायट कामां करूंक दिनाका, आमकां आदार कोर. तेन्नाच की आमी आमच्या दुश्मनाचेर जैत वतलीं. तुज्या आजीरपणान रावन आमी जायतीं बेसांवां आसा तीं आमकां फावो जातलीं. बापा, आयज जितलो लोक तुजे लागीं मागणें कोत्ता त्या सगल्या लोकांक तांच्या खासगी जिवितांत तांकां जैत दी. तांच्या सगल्या कामांत तांकां फळ दी. तांच्या सगल्या बिझनसान तूं तांकां थंयसर फायदो दी. ताज्या फामिलीचेर बेसांव वतय. तांकां बरी भलायकी दी. पयशांचे प्रॉब्लेम पयस काड. तांच्या भुरग्यांच्या जिवितान पासून तांकां तूं बेसांव तांचेर घाल. तांच्या शिर्विसा विशीं तांकां एक चमत्कार कर आनी तांचेर बेसांव घाल. आनी तुज्या मोगान मुखार सरोंक तांकां तूं आदार दी सोम्या. तुज्या इच्छा प्रमाणे आमी जिवपाक आमकां आदार दी बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.